प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देवान एक खाशा पोरजा कशी वेंचून काडल्या आनी दर एकल्याक आमकां ह्या संवसारांत पाठयता आसतना हे सुर्गीचें राज उदीक विस्तारूंक आमकां एक कार्य दिलां. म्हणटच आमी ह्या संवसारांत येतनाच बाप आमकां ह्या संवसारांत आमचें कार्य करूंक पाठयता. कसलें कार्य न्हय आमचें स्वताचें, पूण सुर्गीच्या राज्याचें कार्य आमी करूंक. आनी चोर दिसाक आमकां एक मॅन्डेट दिता. जायते फावटी आमी चिंता आमकां घडीक बेश्टीच क्रिस्तांवां कशीं पाठयल्या. ना, आमकां दर एकल्याक पवित्र आत्म्याचे कृपेन मागल्यान आमी आमच्या जिवितांत हे मागणे उद्देशी पवित्र आत्मो दिता ती शक्ती ताची देणी घेवन संवसाराच्या शिमा पर्यंत वचून देवाची बरी खबर परगटूंक गरज. पूण आमी कितें करता? आमी सोंपेपणां सोदता. आमी आमची जबाबदारी आसा ती दुसऱ्यांचेर घालता. आमची जबाबदारी आसा ती आमी वॉट्सॅपार पळोवन आमी भाव भयणीनो जायते फावटी आमी तांचो पाटलाव करता. अशें करता आसतना जेजू आज काय बरी आमकां शिकवण दिता आनी तांची नाड विधी ओडकोता. म्हणजे नाडबुदी आसात त्यो करपी जायते आसात संवसारांत. हाका लागून जेजू म्हणटा तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मारूंक सोदतात? कित्याक पोट्टी बाबा बीन आमी जाणा आमचे फिरगोजांनी आदीं लोक पोट्टी फारीक करतात. आतां लोक सगलो विसरून गेला. आपल्याचे बाबा बीन दान पवित्र सभेक दितालीं आनी अशी पवित्र सभेक ही पोट्टी फारीक करून अदीक आनी अदीक पवित्र सभा अखंड उरूंक, पवित्र सभा आपल्याकूच न्हय पूण दुसऱ्यांची बाबा बीन बरे तरेन सेवा करूंक, जे कोण थंयसर काम करतात, जे कोण वावर करतात तांचे मेंटेनन्स करूंक आदीं लोक ही परंपरा चलयतालो. आतां लोकांक पडून वचूंक ना. आतां लोकांक जाय तशें जालां. आतां लोक नाडबुदीन जियेता. हाका लागून जायते फिरगोजांनी बाबा भयणीनो आमचें बरें चलना. जायते फिरगोजांनी वयर सकला जाता. जायते फिरगोजांनी बोटां दाखोवप जाता. जायते फिरगोजांनी वायट वस्तू वचतात. कित्याक जाय? कित्याक आमची नाडबूद आसा ती आमी उदीक चलयता. आमी देवाचें राज आसा तें विस्तारूंक विसरता. आनी जेजू काय म्हणटा म्हाका फास मारूंक कित्याक म्हूण तुमी सोदतात? देवाचें आसा तें देवाक दियात, शेजाऱ्याचें आसा तें शेजाऱ्याक दियात. तुमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना उदीक आनी उदीक नाडबुदीची जायनाकात. कित्याक जें कितें देवाचें आसा तें देव आपूण तुमचे सोशी तुमकां जेन्ना ताणें आज्ञा दिल्या तो विचार करतलो. परतून जेजू येता तेन्ना म्हणटा हांव विचार करतलो. हांव भुकेलो तुमी म्हाका जेवंक दिले, थानेलो तुमी म्हाका पिवंक दिले. घडीक तुमी पवित्र सभेचे वांगडी आसले. खरेंच हे पवित्र सभेन आसतना तुमी आपली बरें काम आनी बरें कार्य केलें काय? आमकां विचार. आमी जायते फावटी आमची जुट्टी आसा ती बरे तरेन जुट्टी घेता पूण ती जबाबदारी आमी पाडूंक सोदिना. आमी जायते फावटी आमकां दिल्लें कार्य दुसऱ्याच्या माथ्यार घालता. आमकां दिल्ली वस्तू बाबा भयणीनो बरे तरेन पाडचे सुवातेर आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो जुट्ट्यो जाय, आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो जाय, आमकां व्हडले व्हडले मान जाय. जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारांत पाठयल्यान कसले? देवाच्या राज्या खातीर कार्य करूं. तुमकां एक आज्ञा दिल्ली आसा. यू हॅव बीन मॅन्डेटेड बाय गॉड टू फॉलो अँड डू अँड प्रोक्लेम हीज किंगडम. आज आमकां कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक जेजू सत्यबोन जावनूय ताणें कोणाचीच बिडा घेतली ना, कोणाकूच ताणें दुखयलें ना, कोणाकूच ताणें पूण सोत उलोवंक भियेलो ना. स्वता प्रमाणे जियेता आसतना आमचे जायते गाराणे येतात. स्वता प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना दुसरो आनीक नाडबुद्यो करूंक सोदता. जिवितांत आमी देवाचें राज उजीत विस्तारूंक, शेजाऱ्याचें आसा तें म्हणजे सरकाराचें आसा तें सरकाराक दिवंक आनी देवाचें आसा तें देवाक दिवंक दर दिसाक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.